नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज आमी एका म्हत्वाच्या शैक्षणीक प्रश्नाचेर हांगा चर्चा करूंक जमल्यात. आमचे मदीं दोन मानेस्तात, दोगूय जाणांनी शिक्षण क्षेत्रांत मूलभूत आनी भरीव अशें काम केल्लें आसा. वळख करून दिता. आमचे मदीं आसात नारायणबाब देसाय, जांणी वेगवेगळ्या शिक्षण संस्थांनी शिकयलां. इतलेंच न्हय तर आजय शिक्षण धोरणा संदर्भात महत्वाच्या अशा विशयाचेर ते सतत भाश्य करतात. आमचे मदीं आसात कालिदास बाब मराठे, जांणी शिक्षण खात्यान काम केलांच, पूण अजूनय प्राथमीक शिक्षण, माध्यमीक शिक्षण ह्या संदर्भात कांय मूलभूत विचार मांडून सतत शिक्षण क्षेत्रांत कितें चल्लां हाचो बारीक नियाळ ते घेत आसतात. आमी आज शिक्षण धोरणाचो जो पळय कितें घोळ गोंयच्या सरकारान घाला ताजेर चर्चा, म्हत्वाची चर्चा करूंक हांगा जमिल्ले आसात. तुमी जाणा 2020 सावन आमी आयकतात नवें शैक्षणीक धोरण आतां लागू जाता. ताजे नंतर 3 वर्सां वचूनय कांय दिसां पयलीं जें एक सर्क्युलर गोंयच्या शिक्षण खात्यान काडलां तें पूर्ण आनीक एक घोळ वाडोवपी आसा. तुमी सगळे जाणा आसतले की 3 वर्सांचो जो पळय सुरवातेक किंडरगार्टन आनी प्ले स्कूल म्हणजे पळय संकल्पना आशिल्ली ती आतां फॉर्मल एज्युकेशनान आस्पावन घेतल्या. आनी ताका लागून आतां तो 3 वर्सांचो जो पळय कोर्स आशिल्लो तो आतां 3 वर्सां 18 मेरेन इम्प्लिमेंट करतले. म्हणजे सुरवातीची 5 वर्सां, मागीर 3 वर्सां, 3 वर्सां, निमाणी 4 वर्सां असो तो एक शिक्षण क्रम आसा. आनी तो लागू करपा खातीर केंद्र सरकार आपल्या शैक्षणीक धोरणाच्यान प्रत्येक वर्सा सरकाराचे कान पिळत आसा, सरकाराक समज दित आसा. पूण आमचें शिक्षण खातें न्हिदलां काय कितें असो तरेचो प्रश्न. कारण ताणें हालींच जें पळय परिपत्रक काडलां तें परिपत्रक वेवस्थीत ना. अजुनूय शिक्षणा विशीं आनी हें जें पळय सुरवातीची पळय जी 5 वर्सां ती बरे तरेन इम्प्लिमेंट जातली काय ना हाजे विशीं एक व्हडलो प्रश्न निर्माण करपी आसा. आमी चर्चेक सुरवात करया. नारायण बाब देसाय, हें जें पळय परिपत्रक काडलां की 2 तारखेक आयलां, हाजे बद्दल तुमची प्रतिक्रिया कितें? न्ही, एक तर हें परिपत्रक वाचतकच पयलो प्रश्न येता की अजूनय सरकाराचे किंवा शिक्षण खात्याचे तकलेन नर्सरी म्हणजे कितें तरी आसा. आतां नर्सरी, KG1, KG2 हे आमचे पालक आयकत आयल्यात, आमच्यो शाळा चलयत आयल्यात. आनी 2019 आयिल्लो आमचो ड्राफ्ट नव्या शिक्षण धोरणाचो सांगता की आतां सगळें हें जें शिक्षण आसा 3 वर्सां पासून फुडलें हें बुन्यादी शिक्षण अशें ताका म्हणपाचें. आनी तें 5 वर्सांचें आसतलें. म्हणून 3 ते 8 हीं वर्सां ही बुन्यादी शिक्षणाची अशी धरल्या. हातूंत नर्सरी खंय आयली? नर्सरी म्हणजे कितें म्हणटकच हो सगळो जो प्रश्न आसा हो जर आजून शिक्षण खात्याकूच कळूं ना की बाबा आमची भास बदलूंक जाय, आमचो विचार बदलूंक जाय, आमचें मानस बदलूंक जाय, आमचें वर्तन बदलूंक जाय, आमची कृती बदलूंक जाय, आमचे निर्णय बदलूंक जाय, हे जर सर्क्युलर शाळांनी गेलें तें म्हणटा नर्सरी. आतां लोकांचे तकलेन नर्सरी आसाच, पूण लोकांचे तकलेंत नवें धोरण घालतलो जाल्यार शिक्षण खात्यान पयलें पावल उबारूंक जाय आशिल्लें की सगळ्या लोकां खातीर बाबा फुडली आतां शिक्षणीक रचणूक कितें आसतली. शिक्षणीक रचणूक 5 वर्सां आसतली. तिका आमी बुन्यादी शिक्षण स्तर अशें म्हणटले. आनी बुन्यादी वर्स पयलें, बुन्यादी वर्स दुसरें, बुन्यादी वर्स तिसरें, बुन्यादी वर्स चवथें आनी बुन्यादी वर्स 5वें अशीं आमी ताका नांवां दितले. हें कोणाचें काम? हें शिक्षण खात्याचें काम. आनी ते अजूनय नर्सरीची फायल मूव करतात. कालिदास बाब, आमी जवळ जवळ 1 वर्स जालीं हांगाच ह्याच माध्यमांतल्यान ह्याच प्रश्नाचेर चर्चा केल्ली. तेन्ना तुमी शिटकायल्ले की शिक्षण खात्यान आतां गंभीरपणान पावलां मारूंक जाय. आनी पूण आतां ते कांय दिसना. 5 जुनाक शैक्षणीक वर्स सुरू जाता आनी तांणी ह्यो ज्यो पळय मुळाव्यो पळय ज्यो कितें संस्था ज्यो पळय किंडरगार्टन, नर्सरी म्हणटात, प्ले स्कूल म्हणटात, तांची नोंदणी 15 जुना मेरेन करची अशें म्हणलां. म्हणजे हाजो अर्थ कितें? केन्ना नोंदणी करतले? ही प्रक्रिया वर्सभर चलयतले. सो 2 वर्सां शैक्षणीक धोरणाची अंमलबजावणी प्राथमीक लेवलाचेर जातली अशें दिसता तुमकां? ना, म्हाका दिसना. हय, कारण गंमत अशें आसा, जे पायाभूत शिक्षण म्हटलां किंवा बुन्यादी शिक्षण जशें म्हटलां एक्झॅक्टली ते 5 वर्साचें आसा. तर त्या 5 वर्साच्या शिक्षणा खातीर तुमी अर्ज मागोवपा जाय आशिल्ले. एक्झॅक्टली. प्री स्कूल किंवा प्री प्रायमरी आतां नाच शिल्लक. एक्झॅक्टली. म्हणजे आता त्यांनी देसाईंनी सांगले त्याप्रमाणे पायाभूत शिक्षण वर्ष, पहिले वर्ष, दुसरे वर्ष, तिसरे वर्ष, चौथे वर्ष, 5वे. म्हणजे ग्रॅज्युएशनाक जशे BA फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर, बरोबर तसे इतले ते शिक्षण महत्त्वाचे पायाभूत शिक्षण. एक्झॅक्टली. आणि म्हणून ताका वर्ष पहिले म्हणजे क्लासरूम जे आसा आमचे त्याच्यात तर नावाचे बोर्ड लागतले पायाभूत शिक्षण वर्ष पहिले. बरोबर. आणि आपोआपच पालक म्हणटाले हे कितें प्रकरण, पायाभूत शिक्षण म्हणजे कितें. आणि म्हणून आम्ही म्हणटाले की पालकांचे प्रबोधन सुद्धा जाऊ जाय, पालकांचे शिक्षण जाऊ जाय. आम्ही तो प्रश्न घेतला. बरोबर बरोबर. नारायण बाब, हो प्रश्न कितें
जेन्ना तुमी सांगलां 2019 हो प्रस्ताव पयलो आयलो की बाबा अशे तरेचें शैक्षणीक धोरण येवपाचें आसा, तुमकां 1 वर्स भितर इम्प्लिमेंट करपाचें, ताजे नंतर 3 वर्सां गेलीं. एटलिस्ट फाटल्या वर्सा तरी शिक्षण खात्यान आपले प्रतिनिधी वेगवेगळे पयचे नर्सरी आसात, वेगवेगळे प्ले स्कुलां तातूंत धाडून तांकां फॉर्मल एज्युकेशनान घेवपा संदर्भांतलें एक वातावरण तयार करपाक जाय आशिल्लें. अशें कितें वातावरण तयार जालां? न्ही, हें परिपत्रक पळयल्यार दिसता वातावरण खंय, आजून भट न्हांवपाकूच वचूं ना. प्रश्न कितें आसा की तुमचे कडेन यंत्रणा आसा. समग्र शिक्षा नांवाची एक यंत्रणा आसा जिचे क्लस्टर रिसोर्स पर्सन म्हणटात, संसाधन व्यक्ती एका शाळांच्या पुंजा खातीर. हय. आता हे लोक जर ग्राउंड लेवलचेर काम करतात जाल्यार तांकां गांवची परिस्थिती खबर आसतली. गांवांत ही तुमची जी कितें पूर्व प्राथमीक म्हणटाले तुमी, अशी केंद्रां कितलीं आसात, अंगणवाडी कितल्यो आसात, हे सगळे स्टॅटिस्टिक्स ते जमा करूं शकतात एका दिसा भितर. कारण क्लस्टर रिसोर्स पर्सन्स, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन्स, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ऑफिस आणि स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस, हे 4 स्तर. आमचे डिस्ट्रिक्ट केदे, ब्लॉक केदे, आमच्यो पंचायती केद्यो, आमची गांवां केदी. पूण हें करपाची इच्छा जाय. म्हजें म्हणणें की ती इच्छा कमी पडटा. ती इच्छा नाशिल्ल्यान आनी शैक्षणीक जी यंत्रणा आसा तिचे भितर कसलेंच कोऑर्डिनेशन नाशिल्ल्यान हें घडटा. म्हणजेच गांभीर्य कमी आसा, समज सुद्दां कमी आसा अशें म्हणपाचो प्रसंग आज म्हजेर आयला. हय, बरोबर. मराठी बाब, म्हाका एक सांगात, आतां पळय नारायण बाबान जें पळय कितें भाश्य केलां तें खूब म्हत्वाचें. नारायण बाबा सारको एक म्हत्वाचो तज्ञ हें उलयता म्हणून म्हाका खूब अशें भितरल्यान एक हुस्को जालो. आतां म्हाका सांगात, 1 म्हयनो सुद्दां उरूं ना नवें शैक्षणीक वर्स सुरू जावपाक. अशा वेळार हे जे पळय कितें आतां जी रचणूक ठरोवन दिल्या, अशे तरेची रचणूक तयार जातली 5-3-3-4, ही तयार जावचे नदरेन आतां कितें करप शक्य? 1 म्हयन्यान कितें जातलें? आनी जाता जाल्यार कशे तरेन फुडें वचप? नाही, इच्छा असल्यावर जाऊ शकता नाही. जावं शकता. इच्छा असल्यावर काहीच अशक्य ना. ओके. की आता जो अभ्यासक्रम तयार केला NCERT ऑक्टोबरात, हय. त्याचा तुम्ही मराठी आणि कोकणी अनुवाद करून घेतला असे आमकां कळला. ओके. तर तो अनुवाद जो छापून सगळ्या शाळांत तो धाडू जाय अशें म्हाका दिसता. धाडू ना अजून? अजूनही धाडू ना न्ही. अजून छापपाक गेला की नाही खबर ना आमकां. हे परिपत्रक पळयल्यार अशें दिसता की 15 जुना नंतर आमी विचार करतले. हें परिपत्रक खरें म्हळ्यार आमचे मुखार आसा तें आमच्या स्क्रिनाचेर दाखोवपाची गरज आसा. हय. कारण लोकांकूय कळूं जाय तांची भुरगीं नक्की नव्या धोरणा प्रमाणे शिकतली म्हणजे कितें बदलतलें तें. हांगा तर बदलूच दिसना परिपत्रकांत भितर. आनी 15 जुना नंतर लोकांक नक्की कितें पावतलें, कारण एनरोलमेंटूच 15 जुना नंतरचो विचार जाला. बरोबर. म्हणटकूच वर्स सुरू करता म्हणटा आमी, धोरण कार्यवाही करता म्हणटा आनी प्रत्यक्षांत कांयच जायना. 5 जुनाक वर्स सुरू जाता, त्या दिसा जर कार्यवाही सुरू जातली जाल्यार हें काम केन्ना जावपाचें? म्हजो मुख्य प्रश्न तो की जेन्ना सरकारी निर्णय जाल्लो अशें हें परिपत्रक सांगता की सप्टेंबर 2022 निर्णय जालो. आज आमी मे म्हयन्यांत आसात. म्हणटकूच सरकारी निर्णय जो इतलो गरजेचो आनी ताकतिकेचो, धोरण म्हत्वाचें, धोरण सबंद देशांत लागू जावपाचें आनी तें वेवस्थीत लागू जावपा खातीर सरकारी निर्णय सप्टेंबरांत जाता आनी ताचें पयलें परिपत्रक येता मे म्हयन्यांत. हाचो अर्थ कितें? आमी नक्की कितें करूंक सोदता? मराठी बाब, तुम्ही स्वता शिक्षण संचालक म्हणून काम केलां आनी तुमचे सारको तज्ञ आमचे हे चर्चेन वांटेकार जाता. खूब म्हत्वाचें अशें आमकां राज्य दिसता. शिक्षण संस्थेचो संचालक म्हणून. हय. तर पळय, आतां नारायण बाबून सांगलें तशें 22/9/2022 गोंय सरकार ह्या पद्दतीक एप्रुवल दिता. हय. आनी 1 वर्स जालें तरी ताज्या इम्प्लिमेंटेच्या संदर्भान शिक्षण खातें प्रयत्न करना. ही जी पळय कितें हेळसांड, कितें म्हणटा ताका बेजबाबदारी किंवा टोटल लेथार्जी जी पळय आसा, ताका आतां जबाबदार कोणाक धरप? एका अर्दान शिक्षण खातें, दुसऱ्या अर्दान आतां शिक्षक शिकोवपाचे आसात, तांकां तयारी करपाक जाय. कारण हें सगळें इनफॉर्मल शिक्षणांतलें आतां फॉर्मल शिक्षणा कडेन परावर्तीत जातलें. तें कितलें म्हणजे कशें शक्य आहे? ना म्हणजे 5 वर्षाचे हे जे बुनियादी शिक्षण, हय. त्या संबंधातली माझ्या दृष्टीन फुल प्रूफ स्कीम तयार करूंक जाय आशिल्ली. एक्झॅक्टली. की आता तुम्ही ही जी बालशाळा काडटले 5 वर्सां बरोबर, खातीर, बरोबर. म्हणजे आता समजा जे 3 वर्ष पयलीं शिक्षण दिताले हय. ते आता 5 वर्षाचे दितले. Exactly. तर त्या बालशाळेक तुम्ही अनुदान किती दितले? बरं, बरोबर. त्या शाळेचे माध्यम बरोबर. भारतीय भाषा आसा, स्थानिक भाषा आसा जाल्यारच अनुदान दितले. म्हणजे ही एक आता संद आसा
ओ भारतीय भाषांतल्यान शिक्षण ज्या जाग्यार Exactly. जातले आता हाणें वचून थंय सांगलां अनुदान मेळटलें. प्रायम मिनिस्टरान वचून पयर कर्नाटकान सांगलां, ताज्या पयलीं काल गृहमंत्री अमित शाह शांतीनिकेतनान गेल्लो, थंय सांगलां ताणें मुळाव्यो शाळा मातृभाशेंतल्यान जावपाचेर दोगूय जाणांनी भर दिलो. तो आमचे कडेन जाला ही सगळी तयारी? न्ही, ह्या संदर्भातलो मुळात विचारूच जाल्लो दिसना. कारण म्हजें तर म्हणणें फक्त परिपत्रक काडून जावपाचें नाशिल्लें, तांकां कंडिशन्स खबर आसूंक जाय की कितें केल्यार म्हजे शाळेक मान्यता मेळटली आनी कितें केल्यार मेळची ना. इतलें स्पश्ट आसूंक जाय. कितें शिकोवपाचें हें जर तुमी 5 जुनाच्यान इम्प्लिमेंट करतले, आजूय सरकारान किंवा शिक्षण खात्यान शाळांक हें धाडूंक जाय आशिल्लें. कारण हो जो फावंडेशनल एज्युकेशनचो नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क आसा, जें वदळ मराठे सरान सांगलें, हो प्रत्यक्षांत कृती कार्यक्रम म्हणटकूच ही चौकट, हो आराखडो आनी ताजें इम्प्लिमेंटेशन गोंयांत कशें जावचें ह्या संदर्भांतल्यो गायडलायन्स ह्यो शाळांक हाजे बरोबर वचूंक जाय आशिल्ली. म्हाका नारायण बाब एक सांग, हातूंत भितर म्हाका मातशें राजकारणय दिसता. एका अर्थान आमचें सरकार पूर्ण लेथार्जीक आनीक आळसाय म्हणटी सामकी तांच्या आंगान भरल्या, रक्तान भरल्या म्हणपा जाता, अशें एक अर्दान. दुसऱ्या अर्दान कोंकणी काय इंग्लीश ह्या घोळान भितर नाका बाबा ती कॉन्ट्रोवर्सी जितले फुडें धुकलपा मेळटा तितलें धुकल. आनी म्हजे सारक्याचो समज असो आसा की शिक्षण खात्यांतल्या अधिकाऱ्यांक तरी शिक्षण शास्त्राची समज आसची. सामकें. राजकारण सर्वज्ञ असतात, ताजे बद्दल आमी उलयनात, हय. कितें राजकारण हो आमचो विशय न्ही. पूण शिक्षणांत भितर कितें जावचें आनी कितें जावचें न्ही हाजे बद्दल जर शिक्षण विभाग गंभीर नासत आनी तें जर राजकारण्यांनी करपाचें आसत जाल्यार मागीर शिक्षण विभागाचें काम कितें? म्हणजे हाजे पयलीं आमी शिक्षण संचालकां कडल्यान आयकलां की आमचे कडेन अधिकारी नात. शिक्षणाकूच जर अधिकारी नात जाल्यार आनी गोंयांत तज्ञ आसतना न्ही आमी सदांच सांगलां, नारायण देसाय सारको मनीस आसा, जाका येदे व्हडली स्कील आसा, सामकी हो. भितरल्यान एक कळवळो आसा. मराठे सारके लोक आसात, ह्या सगळ्या लोकांक आस्पावन घेवन हें तथाकथीत शिक्षण धोरण इम्प्लिमेंट करप शक्य आशिल्लें. न्ही, व्यक्ती म्हणून न्ही, पूण आमचे कडेन अश्यो संस्था आसात, आसात. 100 वर्सां काम केल्ल्यो संस्था आसात, बरोबर. तातूंतय जायते अणभवी लोक आसतले. आतां नव्या दमाचे नवे भुरगे तयार जाल्यात, जांचे कडेन हो शिक्षण विचार आसा, जांचे कडेन तंत्रज्ञानूय आसा. आतां हें सगळें हांची गांठ घालप आनी हातूंतल्यान फुडें वचप हें कोणाचें काम? हें शिक्षण विभागाचें काम. म्हणजे आज आमचे कडेन आजूय बी ही रड आसा की राज्य शैक्षणिक प्रशिक्षण आनी संशोधन संस्था ही फक्त इमारत आसा, थंय स्टाफ ना. 93% स्टाफ थंय ना अशें नीती आयोग सांगता. आनी आतां जें धोरण आयलां आनी ताजो जो नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क आयला तातूंत अशें सांगतात की हें सगळें हे राज्य शैक्षणिक प्रशिक्षण आनी संशोधन संस्थेन फुडें व्हरपाचें आसा. आतां थंय जर लोकूच नात जाल्यार ते फुडें व्हरतलो कोण? आतां थंय लोक घेवपाचें काम कोणाचें? शिक्षण विभागा कडेन अधिकारी ना, ते अधिकारी घेवपाचें काम कोणाचें? लोकांनी कितें करप नक्की? म्हाका एकदां दिसता की ही लोकांची फटवण चल्ल्या. दर खेपेक अशें दर वर्सा एक घोशणा करप की धोरण अंदूच्यान चालीक लायतले, धोरण सामकें क्रांतिकारी आसा आनी धोरणान सामको असो बदल जातलो. अरे पूण प्रत्यक्षात तुमचे शाळेत कांयच बदल जायना, तुमच्या परिपत्रकांत बदल जायना, तुमचे भाशेंत बदल जायना, तुमच्या विचारांत बदल जायना आनी खरें सांगपाचें जाल्यार तुमचे वृत्तींतूय बदल जायना अशें म्हाका म्हणचें. मराठी बाब परत हांव राजकीय प्रश्न न्ही हो, पूण राजकारणा कडेन संबंदीत असो शिक्षणीक प्रश्न. सरकार, तुमी इतलीं वर्सां गोंयच्या प्रशासनान काम केलां, सरकार तें कोणाचें आसूं, फाटल्या आतां कितल्या वर्सां कितल्या पक्षाची सरकार आयलीं, पूण खंयचेंय सरकार शिक्षणाच्या इम्प्लिमेंटेशना संदर्भात गंभीर आसता? नाही गंभीर असूच जाय. आणि असूच म्हणून तर जाय. आम्ही सदांच म्हणटा न्ही की शिक्षणा खातीर वेगळो शिक्षण मंत्री, exactly. पूर्ण वेळ शिक्षण मंत्री. म्हणजे आता नवीन धोरण आयला तर 24 तास काम करपी शिक्षण मंत्री जाय माझ्या दृश्टीन. तो परत परत रिव्ह्यू घेतलो, एक्झॅक्टली समीक्षा करतलो, कितें चल्लां, खंय पावले आमी, खंय वचूं जाय आमकां. बरें, म्हाका एक सांगात, तुमी आतां शिक्षण क्षेत्रांत इतलें वर्सां काम केलां, आतां 2019 हें पयलें परिपत्रक आयलें की शिक्षणीक धोरणाची इम्प्लिमेंटेशन आमी करपाचें आसात. हय, तुमकां कोणें कॉन्टॅक्ट केला? तुमी ह्या सगळ्या प्रक्रियेन भितर खंय तरी तुमकां आस्पावन घेतल्यात? तुमचो कोणें सल्लो विचारला? ना ना, म्हणजे हांवें स्वता बरयले जायते लेख. हय, आमी आतां छापला, पयलीं आमी जो चर्चा आमी केली. तुमच्याच गोमंतकाक 6 फेब्रुवारीक बरयल्लो एक्झॅक्टली. पायाभूत शिक्षणा संबंधात. Exactly. आणि त्या संबंधात आम्ही म्हटलेले असे की समन्वय समिती वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाची, एक्झॅक्टली. तर शिक्षण खाते ह्या शिक्षकांचे शिक्षण प्रशिक्षण किंवा पालकांचे प्रशिक्षण करतलो.
महिला बालकल्याण बाल आहार म्हणजे आता तर जेवण दिवपाची पण व्यवस्था करू द्या असे म्हटलं. नुसतंच आहार नाही, सकाळी मिळता तो नाश्ता, हो दुपारा सुद्धा, कारण 9 ते 2:30 पर्यंत चालतं हे सुद्धा शाळा शिक्षण चालतंय. पायाभूत हो नवीन अभ्यासक्रमात. त्यामुळे जेवण दिवपाक जाय तांकां. तर माझे म्हणणे असे, महिला बाल कल्याण जेवण आणि नाश्त्याचे पळोवचे त्यांनी. समाज कल्याणान तांकां जी शैक्षणिक साधनां जाता, शैक्षणिक खेळणी लागता, पुस्तकां लागता ती दिवची. वाहतूक खात्यान त्यांच्या वाहतुकीची व्यवस्था करप, बरोबर. आरोग्य खात्यान त्यांच्या आरोग्य संबंधात चौकशी करप, म्हणजे ह्यांची समन्वय समिती, म्हणजे प्रत्येक डिपार्टमेंटात एक नोडल ऑफिसर जो हे पळयतलो ह्या भुरग्यांचे शिक्षण, आरोग्याचे, आहारासंबंधीतले, खेळासंबंधी सगळे कसे जाता. परिपूर्ण हां, असे. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, ताजो आहार धरून ते ताजो एकूण म्हणजे वातावरण म्हाका आश्चर्य दिता. हे सगळें तुम्ही पळयलें माझ्या लेखाचेर एक तरी प्रतिक्रिया आयल्या की हांवें अशें मांडले हे शिक्षण ना, आमचे त्या लोक खात्यान पळोवचे. वाचतात प्रतिक्रिया दिलात. किती जेन्ना घोळ निर्माण जाता तेन्ना मागीर बोवाळ करतात. ताजे पयलीं सगळे सुशेगाद. म्हाका एक सांगात नारायण बाब, इतलो सिरियस विशय, गोंयच्या वेगवेगळ्या लेवलाचेर ताची चर्चा सरकार आमी सोडून दिवया. आतां सरकार आपल्याच पद्दतीन चलतलें अशें जर गृहीत धरलें जाल्यार खाजगी क्षेत्रांनी आमचें काम चलता गोंयान भितर. खाजगी क्षेत्रान ह्या धोरणा संदर्भात चर्चा जाल्या. हांव देशान चर्चा जाल्ली पळयतां. विशेषतः तामिळनाडू सरकारान सांगलां आमकां नाका, खुबश्या सरकारान सांगलां आमकां नाका, काँग्रेसीन मागलां की आमकां हें धोरणच नाका. कारण हातूंतल्यान तुमी आपलो एक विशिश्ट अशी विचारसरणी मुखार हाडपाचो प्रयत्न करता अशे तरेचो आरोप वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी केला. गोंयान हाचेर शैक्षणीक लेवलाचेर तर चर्चा जाल्या. आमी आमचे परीन, कारण आमी शेवटी आमचें क्षेत्र कामाचें खूब मर्यादीत, पूण तें धोरणाच्या दृश्टीन अत्यंत म्हत्वाचें. कारण आमी फक्त बुन्यादी पावंड्या वयल्याच शिक्षणा संदर्भात आनी आतां जें धोरणांत आयलां तें 3 ते 8 वर्सांचें शिक्षण वेगळें आसचें ही मागणी आमी फाटलीं 15 वर्सां करतात. हें धोरण आयल्या नंतर आमी मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळे शिक्षण मंत्री म्हणून, आमी शिक्षण संचालकांक मेळ्ळे, आमी SCERTच्या डायरेक्टराक मेळ्ळे आनी तांकां सांगलें की तुमकां एक गजाल सामकी गरजेन करपाची आसा, ती म्हणजे जागृती. पालकांक कळपाची गरज आसा बाबा धोरणांत वेगळें आयलां तें कितें. कारण 3 वर्सांचेर जर हांव भुरगें शिक्षण खात्या कडेन दितां जाल्यार हांव नक्की अपेक्षा कितें करतलों. आणि ह्या खातीर भुरगें शिकता कशें, मेंदू आधारीत शिक्षण म्हणजे कितें, आणि त्या काळांत जरी तें शिक्षण खात्या कडेन शिक्षण वेवस्थेंत आयलें जाल्यारय बी ताजी जी इनफॉर्मल हें आसा मॅकॅनिझम तें मेंटेन जावपा जाय भुरग्याचें. भुरग्याक इनफॉर्मल रिलेशनशीप जी आसा ही ताजी तयार जावन ताजो सर्वांगीण विकास जावपा खातीर जे तरेचें ट्रेनिंग शिक्षकाक जाय तें आणि पालकांची जागृती ह्यो 2 गजाली प्रायोरिटी बेसिसचेर करच्यो अशें प्रपोजल आमी टास्क फोर्साक दिलें, आमी SCERTक दिलें, आमी शिक्षण संचालकाक सांगलें. आमकां सादी एक्नॉलेजमेंट सुद्दां आयली ना. मराठी बाब म्हाका एक सांगात, आमी सदांच म्हणटात की ही जी पळय वर्सां फॉर्मेलिटी 3 वर्सां 4 वर्सां 5 वर्सां 6 वर्सां ह्या काळान भितर भुरग्यांक कसले तरेचें शिक्षण दिवचें, त्या भुरग्यांक प्रत्यक्ष पाडे शिकोवचे, पुस्तकां वाचपाक शिकोवची, कितें करचें, काय तांकां फक्त प्ले स्कूल म्हणून हे नव्या शैक्षणीक धोरणान ताजो विचार जाला. आनी नवे शिक्षणीक धोरणान जो विचार जाल्लो आसा तो तशाच गोंयान इम्प्लिमेंट करप काय गोंयान आमी गोंयच्या परिस्थिती कडेन अनुरूप अशें कांय बदल करपाची गरज आसा, हाजो विचार शैक्षणीक धोरणान जाला? ना म्हणजे राष्ट्रीय पातळीचेर जो अभ्यासक्रम तयार झाला त्याच्यात हा सगळ्याच विचार केलेला आसा. आणि अनुभवातल्यान शिक्षण, कृतीतल्यान शिक्षण, खेळातल्यान शिक्षण ह्याच्यावर चड भर आसा. कारण नवीन जे मेंदू संशोधन पळय आयला तर मेंदू पूरक शिक्षण, मेंदू पोषक शिक्षण हे महत्वाचें आसा. कारण मेंदू शिकपाचो अवयव आणि त्या मेंदूक अनुभवातल्यानच शिक्षण म्हणजे मिळता. बरोबर. म्हणजे हे आम्ही अजूनही लक्षात घेऊ ना. बुद्धिमत्ता जी म्हणता पळय ती बुद्धिमत्ता एक ना, आता 8 प्रकारची बुद्धिमत्ता आसा गार्डनान सांगल्या. तर या संबंधातले जे ज्ञान आसा, या संबंधातली जी माहिती आसा ती पालकांपर्यंतही पावू जाय. कारण शाळेत जी कितें समजा शिक्षकान केले किंवा त्या ताईन केले त्याच्या विरुद्ध जर वर्तन पालकांनी आपल्या भुरग्यांकडे घराकडे केले जाल्यार त्याचें शिक्षण बरें जावचें ना. तर ह्या खातीर भुरगे कशे शिकता ह्या संबंधाच्यो कार्यशाळा आवय आनी बाबाक सक्तीच्यो करूं जाय अशें आमचें म्हणणें आसा. बरोबर. तेही त्यांनी कार्यशाळा केल्याशिवाय त्यांच्या भुरग्यांक शाळेत प्रवेशच मिळचो ना. अशें सुद्धा म्हणजे लोकमत तशी तयार करूं जाय, पालकां मध्ये तशी जागृती करूं जाय.
तर हे काम कोणाचे मागीर तर आमचेच न्ही सगळ्यांचे. एक्झॅक्ट. आणि म्हणून आमची गोमंत बाल शिक्षण परिषद त्या दृश्टीन काम करता, पालकां कडेन वता, हां. पालकांक समजावून सांगता. आणि आमकां जो अनुभव मेळ्ळा ते म्हणटात हेचे पयलीं कित्याक आमकां हें सांगूना, आमी सांगलें जाल्यार आमच्या भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन करतले आशिल्ले अशें ते आमकां सांगतात. सो आणि आमचो प्रयत्न आसा त्या नारायण बाब, दिशेन. आतां म्हाका सांगात की शिक्षण खातें अजुनूय सुस्त आसा. आतां 1 म्हयनो उरला इम्प्लिमेंटेशनाक. अजून शिक्षकाचें ट्रेनिंग जालें ना. पाठ्यपुस्तकां आयल्यांत पूण ताजो पालक आनी एकूण त्या परिसर थंय इम्प्लिमेंटेशन कशें जातलें हाजे संदर्भांत कांय उल्लेख ना. सो फुडें वचप कशें, काय आनी 1 वर्स फुडें धुकलप? एकूण पळयल्यार ना जाल्यारूय ह्या वर्सात धोरणाची कार्यवाही शाळेंत जावप हे गतीन, ह्या परिपत्रकाचे गतीन गेल्यार अंदू शक्य दिसना. म्हजें म्हणणें, जशें तुमकां झाड कापपाचें, झाडाचो खांदो कापपाचो आसल्यार 4 वरां कुराड घासात आनी 2 वरां भितर खांदो कापात. ती तयारी करची पडटली सरकारान. अंदूचें वर्स गेल्यार जाता. पूण पालक जागृती, समाज जागृती आनी शिक्षक प्रशिक्षण हाजेर भर दिवचो. कारण 5 वर्सां भुरग्यांच्या शिक्षणाचें माध्यम केवळ खेळ आनी कृती आसतलें. पुस्तक, पेन, परीक्षा हातूंतलें कांयच पयल्या 5 वर्सांत येवंक जायना अशें धोरण सांगता. कारण मेंदू विकास हो कृतींतल्यान, अनुभवांतल्यान, आनंदांतल्यान जातलो आनी तांकां सहजीवन शिकपाक जाय. तांणी सामाजीक तांची जी बुद्धिमत्ता आसा तिचो विकास जावंक जाय. सोंपें न्ही. हेच कठीण काम आसा. आनी म्हणून आमचो आग्रह आशिल्लो. आमी आजूय सांगता, आमी अशें उलयता तेन्ना खूब जाणांक दिसता की आमी विरोध करता. हो विरोधाचो प्रश्न न्ही. शिक्षणात विरोधाचो प्रश्न नासता. शिक्षणात जर धोरण मान्य केला, जर धोरण स्विकारला, जर धोरण तुमी कार्यवाहीत हाडटले जाल्यार सुरवात खंयच्यान जावंक जाय? म्हजें तर म्हणणें, आजूय सरकाराक शक्य आसा. तुमी आदर्श अशीं खेळघरां प्रत्येक पंचायतींत उबी करात. भुरग्यांक खेळपाक मेळूं दी. कारण भुरगे खेळांतल्यानूच शिकता हें धोरण सांगता. फक्त आमी सांगना. आमी फाटलीं 15 वर्सां हें सांगताले. आमी सगळ्या मुख्यमंत्र्यांक हें सांगलां, तांकां निवेदनां दिल्यां आनी तांकां सांगलां की वेगळें स्वायत्त बाल शिक्षण मंडळ करात. हें शिक्षण खात्याचें काम न्ही. शिक्षण खात्याक हें झेपचें ना. कारण 1250 अंगणवाडी आनी सादारण तितल्योच परत प्रायवेट, तुमी ताका प्री प्रायमरी म्हणा, नर्सरी म्हणा, KG म्हणा, 2500 युनिट्स जालीं. ही 2500 युनिट्स तुमी जर सारखी चलयतले जाल्यार तुमी 550 शाळा चलोवपी हायस्कूल शिक्षण विभाग कितें करतलो? शिक्षण विभागाक तें शक्य ना अशें म्हजें मत आसा. एक सांग म्हाका, जर आतां शिक्षण प्रशिक्षणां जर सगळीं सुरू जालें, हाजो अर्थ ह्यो नर्सरी, किटन आनी प्ले स्कूल ही सगळीं आतां फॉर्मल एज्युकेशनान रावचें पडलें. तांकां टिचर्स म्हणून कोण तांकां पगार दितलो आतां? आता हो प्रश्न परत वेगळो आसा. कारण रायट टू एज्युकेशन ऍक्ट आयला आनी धोरण सांगता की 3 ते 18 वर्सां पर्यंत हे 15 वर्सांचें शालेय शिक्षण हें शिक्षण हक्क कायद्या खाला येवचें. जर तें शिक्षण हक्क कायद्या खाला येवपाचें जाल्यार शिक्षण हक्क कायद्या प्रमाण ही सगळी जबाबदारी सरकाराची. हो नवो प्रश्न आसाच. आमचें म्हणणें आसा की हाजे बद्दलची स्पश्टता इन लेटर अँड स्पिरीट शिक्षण विभागाक आनी सरकाराक आसा काय कितें, हें परिपत्रक पळयतकूच हो व्हडलो प्रश्न तयार जाता. हांव टिका करपा खातीर हें उलयना. कारण म्हाका सतत लोक विचारतात, तूं दोशारोप करता कितें, तूं न्हयकारात्मक उलयता. प्रश्न न्हयकारी उलोवपाचो ना. प्रश्न वस्तुस्थिती समजून घेवपाचो आसा आनी तिचेर उपाय काडपाचो आसा. कारण धोरण जर लागू जावंक जाय जाल्यार आमी तें आमच्या भुरग्यांक बरें पडटा अशेंच लागू करूंक जाय. आमी आतां अशे तरेन जर परतूय बी, कारण परतूय जर तुमी पुस्तकां आनी दप्तरां घेवन जर भुरग्यांक शाळेंत धाडटले, ताका आमी बाल शिक्षण केंद्रां म्हणटात, शाळा म्हणनात. बरोबर. बुन्यादी शिक्षण जें आसा हें बाल शिक्षण किंवा बाल विकास केंद्रांनी जावपाचें शिक्षण. कारण शिक्षण म्हटलें काय आमकां पुस्तक दिसता, नोटबूक दिसता, मागीर क्लासवर्क, होमवर्क सुरू जाता. हातूंतलें कांयच ह्या पयल्या म्हाका मराठी बाब, म्हाका तुमचे कडल्यान आमचो कार्यावळीचो वेळ सोंपत आयला. म्हाका तुमचे कडल्यान एक स्पश्ट जाय, जी पळय आतां KG टू प्ले स्कूल जी पळय आतां शिक्षक शिकयतात ते क्वॉलिफायड आसात? सगळे आस्पावन घेवपा सारके? अंदाज म्हाका तुमचे कडल्यान हें नाका, पूण तुमकां अंदाज काम करता आसतना हें जें कितें अनुभवाक आयलां तें म्हाका तुमचे कडल्यान त्या दृश्टीन क्वॉलिफाईड नाच न्ही. हां, माझे म्हणणे असं, आता जो अभ्यासक्रम आयला तो आदर्श असो अभ्यासक्रम आयला. येस. तो जर आता आमच्या ह्या शिक्षकांच्या हातात जर दिलो कोंकणी मराठीत, हय हय. तरी सुद्धा ते वाचून
आणि त्यातले प्रश्न समजावून घेऊन मागीर विचार करू शकतात बरोबर. आणि त्याविषयी कामां करू शकतात आणि हांवें आमच्या आतां सारके म्हटलें लोक तशें तांकां मदत करू करू शकतात कारण शकतात आमी Exactly. फाटली तुमच्याकडे इतकी संस्था वर्सां- हा एक काम करपी हय पूण हाजे खातीर सरकाराची तयारी जाय. Exactly. म्हाका आनी एक जो सदांच एक पर्टिनंट क्वेश्चन येता ह्या सगळ्या वादां भितर इंग्लीश पळय ज्यो कितें सो कॉल्ड पीक आयलां शाळांचे किंवा प्ले स्कुलांचे त्यो तांचें अस्तित्व कितें जाता तांणी रजिस्टर करूंक जाय हाजे प्रमाण. पूण नाही, मागीर नाही, ते म्हणून इंग्लीश पालकांची प्रबोधन महत्वाचे पालकांचें प्रबोधन ह्या खातीर महत्वाचें आसा की मेंदू शिकतलो कसो, एक्झॅक्टली ताज्या वातावरणात शिकतलो, ताजे संवयेच्या वातावरणात शिकतलो काय परकी वातावरणात शिकतलो. कारण मेंदूक शिकपाक शेवटी तुमी कसली हें लावंक शकना, इंजेक्शनां दिवंक शकना. म्हणजे धोरणात विरोध नाच ताका बरोबर. पण आमचोय कोणाचोच विरोध ना पण पहिली आपली भास त्याच्यावर प्रभुत्व मेळयात आपोआप येतले तुलना करून बरोबर शिकतलो सो स्पेसिफीक म्हणलं न्ही हा. आपल्या भाशेन आपलो उलयता घरांत गांवांत शहरान न्ही, राज्यान आणि धोरणात म्हटला हे जर पायाभूत शिक्षण पराभूत झाले जाल्यार सगळे शिक्षण सगळे धोरण शिक्षण- पराभूत जातले हो आणि इतलें महत्व त्या शिक्षणाक ताणें दिलां. दिला ते आम्ही जाणून घेवपाक जाय सगळ्यांनीच म्हणजे जे कोण संस्था चालक आसात शिक्षक आसात समाज म्हणून म्हणूया ग्राम शिक्षण समिती म्हणजे ह्यो जे सगळे आसात जाग्यार पण प्रत्यक्षात काम करिनात. नारायण बाब म्हाका तुमचे कडल्यान सामको निमाणो ठोस अशी भुमिका सांगपाक जाय कितें बाबा करपाक जाय आतां. आमचें अजुनूय म्हणणें आसा की जो पर्यंत तुमी जर धोरण म्हणून कार्यवाही करतले जाल्यार ह्या परिपत्रका प्रमाण 3 वर्सांचें परमिशन म्हणटात 5 वर्ग पायाभूत शिक्षणाचे चलोवपा खातीर मान्यता आणि त्याचे खातीर लागपी ज्यो गरजो आसा त्यांची यादी हाजे वांगडा आसूं जाय जी धोरणांत दिल्ली आसा की अमक्यो अमक्यो गजाली बाबत जाय जाल्यार ह्यो गजाली आसा काय ना हें तपासपाक तुमकां वेळ जाय. परत शिक्षकांक प्रशिक्षीत करपाक वेळ जाय. म्हणटकच ह्या वर्सा धोरण चालीक लायलें अशी फक्त घोशणा करून जावचें ना. एक्झॅक्टली ह्याची तयारी करची पडटली. आमी लोकजागृती कशी करतले, आमी तपासणी कशी करतले किंवा हे व्हेरीफाय कशें करतले लोकांनी जे एप्लिकेशन केलां तांचे कडेन त्यो सुविधा आसा काय ना ते आणि शिक्षक प्रशिक्षण कशें करतले एक्झॅक्टली हें केल्या शिवाय नारायण देसाय हो आकृती बंद पुढे त्यांनी स्वीकारला नाही तर आकृती बंद स्वीकारल्यानंतर त्यासाठी जी पूर्वतयारी करची पडटा म्हणजे फक्त बुनियादी शिक्षणा खातीरच नाही फुडली आसा पूर्वतयारी शिक्षण 3री ते 5वी Preparatory म्हणजे आता 5वी तो क्लास 3री ते 4थी त्या क्लासाक जोडोवपा जाय जे पयलीं जावंक जाय आशिल्लें खरें म्हणजे कारण ते NCERT काय चो तयारी अभ्यासक्रम ना आमी स्वीकारलो न्ही. कालिदास बाब मराठे आणि नारायण बाब देसाई तुम्ही अत्यंत मूलभूत असे विचार मांडिल्ले आसात आम्ही परत तेच सांगतात आमचो पेपर आणि आम्ही 1 वर्स पयलीं केल्ली चर्चा तातूंतल्यान तेच निश्कर्श आयिल्ले नव्या शैक्षणीक धोरणाची इम्प्लिमेंटेशन जावचे पयलीं कांय तयारी करपाची गरज आशिल्ली गोंय सरकारान आनी शिक्षण खात्यान ती करूंक ना. अशा वेळार तुमी अत्यंत ताकतिकेन हो येता 1 म्हयन्या भितर हो अभ्यासक्रम कसो लायतले सगळ्यात म्हत्वाचो कालिदास बाबांनी सांगलें तशें पयलीं 5 वर्सां तर बुनियादी शिक्षण हाजेर खूब गंभीरपणान अभ्यास जावपाक जाय आनी त्या शिक्षणाक जेन्ना आमी तोंड मुखार करतले ताजे फुडल्या शिक्षणाचो विचार जावपाक जाय आशिल्लो असो खंयचोच विचार जावंक ना. म्हाका दिसता आमच्या भुरग्यांक सामके वाघाच्या तोंडान दिल्ले भशेन ह्या शैक्षणीक धोरणाच्या तोंडान घालपाचे आसात तांचे निसंतान आमी करतले काय कितें हो प्रश्न आयचे ह्या चर्चेन निर्माण जाता. म्हणून सरकारान परत एकदां हे जे तज्ञ आसात अशे तरेचे तज्ञ आसात तांचे लागीं वचून ह्या शैक्षणीक धोरणाचेर परत एकदां चर्चा सुरू करपाची गरज आसा आनी ही चर्चा जातकीच हे शैक्षणीक धोरण अंदूच्यान आमी कार्यवाहीन हाडटले काय ना हाजेर सरकारान निर्णय घेवचो. तुमी आमचे कार्यावळीन आयले हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. पळयत रावात गोमंतक TV.